government has been trying very hard to solve the garbage issue. आणि तुम्ही पयला आसतले कितलेशे स्टेप्स गव्हर्मेंटान उचललेले आसा. सालिगांव 100 टन आसले ते आतां कॅपॅसिटी वाडयता, काकोराय येता. एट द सेम टायम पंचायत also are making their own effort to solve the garbage problem. Today this is a MRF facility being inaugurated, and thereafter they are going to put up a 3 TPT plant for handling the wet garbage. Similar plant is being also put up at Chikalim. In fact, that is going to be a 5 TPT because we are going to handle the airport garbage as well. And MRF, the roofing is part is going on as far as Chikalim is concerned. Like this, I gave only 2 examples in my taluka. Entire Goa, similar exercise to handle garbage in a scientific manner is being done. My appeal to the people: please segregate the garbage at source. It becomes easier for the panchayats. Otherwise, they will again come and try to segregate. That will not work. And everyone has to cooperate. पहिले तुम्ही जाणा कितले प्रमाणात टुरिस्ट येताले आनी आतां कितले येता ते. गार्बेज ऑटोमॅटीक जनरेट जाता टुरिस्टां कडेसून. लोकल पॉप्युलेशनूय इन्क्रीज जाला. सो सगळे कॉलनीज कितलेशे आयला, घरां कितलीशे आयला. गार्बेज प्रत्येक जाण करता. सो हँडल सारकें जावपा जाय. सो ताका लागून सरकार जाता तितली प्रयत्न करता. पूण सरकार प्रयत्न करता तेन्ना लोकांचेय प्रयत्न आसपा जाय. आनी हांव शाबासकी दिता आमचे सांकवाल पंचायती रमाकांत बोरकार आनी तेजे सगळे वांगड्यांक की तेणी ताबडतोब हें MRF फेसिलिटी तयार केली म्हणून. इनफॅक्ट आय वॉन्टेड टू बी फर्स्ट इन चिकालीम, बट दे हॅव बिटन मी ऑल्सो. बट आय हॅव बीन गिवींग देम ऑल द एनकरेजमेंट बिकॉज जाता जितले बेगीन ही गार्बेज प्रॉब्लेम आमच्या गोंयांत सॉल्व करपा जाय. जेन्ना आमी इतली व्हडली टुरिजम स्टेट म्हणटा, नॅचरली यू हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑल्सो नो. सो दॅट्स वाय दीस फेसिलिटी हॅज कम अप. The Sankwal Panchayat, because as per the directive of the Swachh Bharat Mission, every panchayat has been directed to have a material recovery facility center, and today this center is being inaugurated, which means further steps and more focus will be on making sure that the garbage is collected, garbage is segregated. And we all know that garbage is the focus of infection. And if we want to ensure good health and we want to ensure a clean environment, then these facilities at every panchayat level are very, very essential. And I congratulate the Sankwal Panchayat, and I also say thank you to the Honorable Minister for Panchayats to ensure that such facilities are being put in place. In fact, this is the second facility that I am inaugurating within the last 1 month, the first being at Kortali Panchayat. And as you can see, the entire infrastructure is very neat, very beautiful. It has to be maintained clean. No doubt garbage will come in, but still there are ways of doing things in a very neat manner. You can see here the baling machine. Okay, so dry waste which can be recovered will be baled, which will also give us some kind of revenue. So I think we are on the right path, and I request the panchayat members, the sarpanch and all the panchas to be focused to ensure that garbage is not only collected at every ward, but to ensure that garbage is collected in a segregated manner. As said by the Honorable Minister, segregation at source is very, very important to ensure the success of the entire process. I congratulate everybody concerned once again. I also want to congratulate our BDO because he is also very active in following all this essential infrastructure. I congratulate all the panchas, and I request you all to be focused, and I'm sure Sankwal village will be one of the cleanest villages in the state of Goa. प्रमाणे आम्ही आज जे फॅसिलिटी उभी केल्या, हे एंटायर सांकवाळच्या रस्त्या सायडीची गार्बेज उडयताले ते आमकां टोटली बंद करूं जाय. आनी ती बंद जाल्या नंतर आमचो टोटल सांकवाळ्याक क्लिनस हो तयार जातलो. नाजाल्यार वयत थंय ते डार्क स्पॉट तयार जाल्ले आहा ते आमकां काडूं जाय. आनी प्लास्टीक जी रस्त्या सायडीक वयता ती आमकां हांगसर हाडून ती बेल करून आमकां धाडूं जाय.
जी फॅसिलिटी आयज आमकां उबी करपाक आमकां मेन हेल्प जालो म्हणटा तो क्लियरन्स करपाक मोविन सर. ताका लागून आयज आमची पंचायत एक्टीव आहा आनी सगळे मेंबर एकटे रावन आयज कामां करता. आनी खुशेगाव ही एकटे सरपंचा रमाकांतान केलें न्हू, सगळे मेंबर बरोबर आहा, सगळ्यान कॉपरेट केल्लें आहा आनी ताका लागून ही आयज जाल्ल्या. त्याच प्रमाणे BDO आनी डायरेक्टर तेणी फायली क्लियर करपाक आयज आमकां मुखार काडले आहा आनी हे फॅसिलिटी आमकां प्रोवायड करून दिल्ले आहा. आतां तो 3 TPD प्लांट जो येता मशिनरी तेजी येयल्ली आसा, बॉर्डरीचे उरले एक्चुली आयज पावपाची बॉर्डरीचे उरले आहा आनी एक 15-20 दीस भितर ते म्हणटा कितें आमी फीट करून दिता जेणे करून वेस्ट गार्बेज जी आहा ती क्लियर जातली. सो आमकां हे जेन्ना क्लियर जाता तेन्ना म्हाका दिसता सांकवाळ टोटली एन्टायरली हे जे पोल्युशन जाता गार्बेजी लागून ते फ्री जातलें. हाजे पयलीं तुमी सांगिल्लें की फायन बी लायतले फायन लायतलेच. आतां आमी बसून तेजेर डिस्कस करून आमी प्रत्येक जे थोडे मस्ती करता लोक मुद्दम जावन स्कुटरीचे भरून हाडटले भायर उरतले ते आमगे कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाना. ताका आमी प्रोविजनात दवरतले कितले फायन घालप कितले हें करप आनी परत जर तशें जालें आमी ते तेगे गार्बेज जो कोण दिना ताका उदक लायट डिस्कनेक्ट करून आमी एक हें दवरतले डिस्कनेक्ट करून लायतले आनी ताका खातीर एक सुपरवायझर आमी अपॉयंट करता हेवूय पळोवपाक गार्बेज पळोवपाक आनी सगळे कडेन हे मेंटेनन्स दवरपाक. रमाकांत RTI म्हण स्वता RTI म्हणटा ताका लोकांक सगळ्यांक खबर आहा तो RTI कसलो तो. ताका काम धंदो कांय ना, तागे इनकम जें आशिल्लें तें बंद जालां आनी थोड्या दिसांनी हांव भायर येता आनी हांव आतां करपा तेजेर केस फायल करपा आसा. कित्याक उठून तो एलिगेशन करता सगळे पंचायतचेर सरपंचाचेर इवन मोविन सराचेर जावं BDOचेर सगळे ऑथॉरिटी आहा तेंचेर आयज तो हें करता. आयज हो जो प्रोजेक्ट जाल्लो आहा हो सगळो प्रोपर प्रोसिजर करून जाल्लो आहा, हायकोर्टा डायरेक्शन आहा हे आमी तयार करपाचें, तरी सुद्दां तो एलिगेशन करता. ताका आमी टायम येता की आमी ताका आन्सर दिवपाक ते दितले.